right is ex-Mayor Uday Markekar and my corporator Jivananda. We were just speaking last night that actually there was so much of tamasha that the message could not be clear to our media friends to inform the people of Goa what was happening. So we decided that we should call for a press conference and tell you exactly what the position is in the corporation city of Panjim. This is the first time we have noticed that the mayor, with a brute majority of 25 corporators, is trying to bulldoze every agenda. I don't know why is the mayor fearing, why the mayor not interested in debating every agenda, which he himself has said we have not prepared agenda. He is not allowing us to speak. My media friends must have noticed that he asked the CCP peons to shift the position of his chairs at the entrance because Uday must be always sitting in the front. He didn't want that we should speak the truth. And when we shifted that side, when he came again, he shifted to the original position. Such funk mayor we have for the city of Panjim. We should not be scared because the MLA is his for Panjim. The Talegaon MLA and minister is his. So why should he fear a few corporators? Debate properly. Let the people of Panjim know and let our new corporators, 25 corporators know the history and the faith and the revenue of CCP, where it has reached. Now ask my colleague Uday Markekar to take on. Good morning. सगळ्यांक तुका दिवाळीची शुभेच्छा. तो CCPचो तो इंचार्ज आसा, जो लिडर आसा, सगळ्यांक खबर आसा की तो हँड इन ग्लोव्स विथ बिल्डर. ताळगांव सगळें डिस्ट्रॉय करून जालें आनी आतां तेजी पणजेचेर नजर आसा. CCPच्या प्रॉपर्टीचेर तेजी नजर पडल्या आनी तेजोच एक पार्ट काल तो मिटिंगेचो. काल जी मिटींग जी मेयरान जी घेतली तेजें एक विचित्र वागणें कशें म्हाका खबर ना. तेणें कशी ती मिटींग म्हणजे ताका दिसलें कितें आपूण घरा कडेन मम्मी डॅडी घेवन एक डायनींग टेबलाचेर बसून मिटींग घेतलें अशें काल तेणें मिटींग कंडक्ट केली. हेज्या पयलीं इमर्जन्सी मिटींग आपयल्ली आनी 7 का 8 कितें एजंडा दवरले आनी इमर्जन्सी फक्त नॅशनल थिएटरा खातीर. आमी केन्नाय बोवाळ केलो की बाबा इमर्जन्सी मिटींग कित्याक दवरूंक जाय तूं एक ऑर्डिनरी मिटींग दवर आसली. पूण हांकां ही घाई जाल्या. जो नॅशनल थिएटराचो इशू आसा, जो इशू 2006 पासून जो पेंडींग आसा, तो इशू हे झपाझप करून हे त्या कोण तो वीज होल्डर आसलो तेजे कडेन कॉम्प्रोमायज करून सेटल करूंक सोदता. आमी तेन्ना ऑब्जेक्शन हाडलें, स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन हाडलें की आमी तुमी कमिशनराक सांगलें आमी की तूं हियरींग घे. जे गव्हर्मेंटान केस तुका हँडओवर केल्या, तूं एज अ जज तूं हियरींग घे, तूं जाय तें जजमेंट दी. तुका तो म्हणलो ना 2 वर्सां लागतली, 3 वर्सां लागतली. आमी सांगलें का तूं डे टू डे बेजीस घे, विकली 3दा घे आनी 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान तूं डिस्पोज कर. प्रॉपर्टी खंय वचपाची ना, प्रॉपर्टीची म्हायती लागपाची ना, प्रॉपर्टी आनी कोण हें करपाची ना. तूं टायम इतको टायम लागत, इतकी वर्सां गेल्यास तुजें तूं सेदी न्ही. तूं स्वता तूं मिटिंगेक एजंडा हाडटा की आमी कॉम्प्रोमायज करुया म्हणून आनी तूं सांगता ना एका 2 वर्सां लागतली. लागू आसली 2 वर्सां, 2 वर्सांनी प्रॉपर्टी खंय वचपाची आसली. पयल्या प्रॉपर्टीचो रेट ऑटोमॅटीक वाडटलोच आसलो, प्रॉपर्टी खंय वचपाक लागली. पूण हेंचो हिडन एजंडा हेंची नजर ह्या आमच्या प्रॉपर्टीचेर पडल्या. आनी काल आतां सुनीलबाबून सांगलें अशें आमकां हेड क्लर्क आयल्यान सांगलें की मिटींग सुरू जावच्या पयलीं की मेयर म्हणटालो ह्या सायडीक बसतलो, आमकां थंयचे उठयले, आमकां ह्या सायडीक बसयले. मेयर आयलो, मेयरान त्यो खुर्च्यो काडल्यो आनी फुडल्यान दवरले आनी आमकां फाटीं दवरले. आमचो आवाज हो पणजेकारांचो आवाज जावन आसा. हो आमचो आवाज कोण फाटीं बसय ना फुडें बसय, हो आमचो आवाज बंद जावपाचो ना. आमी काल मिटिंगेक स्टार्टिंगूच सांगलें की दिवाळीच्या गडबडीन तुमी सोमारा मंडे मिटींग करूं आसली. आज भाऊबीज आसा, फाल्यां काल फंक्शन, दिवाळीचें फंक्शन, नरकाचें फंक्शन. आमकां तो एजंडा सुद्दां सारको वाचूंक मेळूना दिवाळीच्या बोवाळान.
काल आमी त्या एजंडा भायर आमी जेन्ना कन्फर्मचे मिनिट्स पळयले, मिनिट्साचेर आमी नॅशनल थिएटराचेर कितें उलयलें तें सारकें घालूंकूच ना. आनी कितें केलां की कमिशनर हॅज बीन ऑथरायज टू डील वीथ कोण आमचो लीज होल्डर. आमी ताका ऑथरायजूच करूं ना. आमी स्ट्रॉंग आमचें ऑब्जेक्शन आसा, ते क्लियर कट आमचें ऑब्जेक्शन बरोवूच ना. तेजेर आमी पयलीं इश्यू रेज केलो. आमी सांगलें आतां तूं हियरींग घे, पूण तूं घे 2 म्हयने. आतां आमी नोव्हेंबर आसा, डिसेंबर, जानेवारी पर्यंत तूं दी तुजी ऑर्डर. तुका कितें दिसता ती ऑर्डर दी, मागीर आमी पळोवया न्ही कितें करपाचें तें. प्रॉपर्टी ही आमची CCBची प्रॉपर्टी, प्रायम लोकेशन आसा. तुम्ही जी PPP घेवंक सोदता तो काल सांगताना आमी बांदतले सगळं फोर्ट ऑलरेडी हेंच्यांनी बिल्डर हाडला, सगळें हाडला. हांव जाणा एज अ मेयर हांव आसतना कितें घडटा तें हांव जाणा. हेंच्यांनी सगळें हाडला, खंयची शॉपां कोणाक दिवपाची, कोणाक कितें करपाचें सगळें ठरलेलें आसा. व्हडलीं व्हडलीं शॉपां तेंचे प्लॅनाचेर तेंचेर आसा. आनी ते सांगता काल ते ना आमी बांदतले सगळें फोर्ट. काल तेंचेर ते आयला मेयर सारको एक्सप्लेन सुद्दां करूंक शकलो ना. तेजेर तुमी तोंड पळोवंक जाय आसलें. तेजे कडेन कांयच सारकें आन्सर नासलें कितें उलोवपाक. एजंडा तेन्ना कॉल आउट केलो, कितकीशेच एजंडा 20-21 एजंडा. मिटिंगे टायमार सुद्दां आनी एजंडा हाडून दिले. आमी मेयर आसलो, तोय मेयर आसलो. आमी कितक्यो आमकां त्या टायमार आमकां 13 ऑपोजिशन आसले. आतां तरी एका फक्त 4-5 जाण आसा. 13 ऑपोजिशन आसले, पूण आमी सगळ्यांक उलोवपाक दिताले. एजंडा हो कितें आसता डिस्कस करपाक. आमी एक तेणे कॉल आउट केलो, हे मिनींग कन्फर्म एजंडा नंबर 1 म्हणटालो, 2 म्हणटालो. आमी उलोवपाक उठता बस म्हणटा, पास म्हणटा. कमिशनर वाचता, कमिशनर एक एजंट कसो जायना तसो. अरे तूं गव्हर्मेंटाचो अपॉइंटेड कमिशनर, तुवें थंय सारकी मिटींग कंडक्ट करूंक जाय. तूं तांचो एजंट कसो तूं हे वाचता, एजंडा वाचता. एजंडा 3 तो एजंडा वाचता, मेयर पास म्हणटा. आमी उबे रावता. एजंडा 4 पास, एजंडा 5 पास. अरे आमी उबे रावता डिस्कस करपाक. 6, 7 अरे तूं जर एजंडा तूं हाडटा, तुका भंय बसलो उलोवपाक, डिस्कस करपाक कितें आसा. तूं मेजॉरिटी मागीर तुमी बरयतात मिनिट्साचेर आमकां तुमकां जाय तें. आमकां एटलिस्ट डिस्कस तरी करपाक दिया, आमकां उलोवपाक दिया. आमी लोकांचो आवाज जाण आसा. तूं 30 जाणांचो मेयर, तूं एकटो तूं हे न्ही वॉर्डाचो इन्चार्ज न्ही तूं. आख्या पणजेचो तूं लिडर हें म्हणून बसता. त्या खुर्चीचो मान फर्स्ट एवर आमी आमच्या हिस्ट्रीन पळयला असो मेयर पळयला. ह्यो पणजेकाराक हो फावो नासलो. ही फॅमिली राजाचो हिडन एजंडा हो आतां कळटा. हेका कित्याक जाय आसलो आपलो चलो मेयर जाल्लो हें आतां कळटा. आमच्या प्रॉपर्टीची CCBची प्रॉपर्टी जी सगळ्यांनी सांबाळून दवरलेली, कितकेशे मेयर जाले, केन्नाच आमी हात लावंक दिवना. आमी आमचे एफडी सुद्दां आसले कारण तेन्ना आमी मोडूंक ना, आमी मोडूंक कोणें दिवना. आमी सांबाळून दवरलेलो. आमचो इंट्रस्ट हे पणजेकाराची CCB म्हणजे लोकांची आमची पर्सनल प्रॉपर्टी न्ही. आमी ती सांबाळून दवरलेली. पूण हळूहळू हे करून एक करून हे विकपाक डिस्पोज करपाक हेंच्यांनी सुरू केल्ली आसा. कामराबाट काल एजंटांनी कामराबाटी वता. आमी वॉकआउट केले. आमकां ते मागीर डिस्पोज तेंच्यांनी कितें घेतला खबर ना. कामराबाट आमच्यो थंय स्वताच्यो 3 बिल्डिंग्यो आसा. थंय कितकेशेच जाण थंय रावता. तांकां सेटल करूंक जाय. ते लोक बाबडे इतकी वर्सां रावता, तांकां बरे भशेन थंय तांकां एक जागो दिवंक जाय. तांकां बाबा 60 मिटर जावं 70 मिटर तांकां रावपाक तांकां जागो दिवंक जाय. सगळें आसतना बिल्डर पयलोच येता थंय. बिल्डर थंय सर्वे करता. बिल्डर सांगतना आपूण अशें करतलो ना, आपूण तशें करतलो, आपूण इतके लोकांक आपूण हें दिवचो ना. बिल्डर कोण सांगपाक, प्रॉपर्टी आमची, आमी थंय टेंडर काडूंक जाय. आमी थंय कोण हायेस्ट बिल्डर जाता कोण कितें आमकां तें कितें मेळटा. आमची 3 बिल्डिंग्यो आसा. ते कांय डिस्कस जायना. काल सुद्दां ती एजंडाचेर फुडें तेंच्यान तो एजंडा हाडला. म्हणजे हेंची नजर आसा आमच्या प्रॉपर्टीचेर. ताळगांव सगळें पाड घालून जालें. आतां पणजेकारांनी आतां सावध जावंक जाय. आनी हो जो फॅमिली राज आसा हेंचे आतां थोडे तेंप उरला. लोकांनी ठाम निश्चय करूंक जाय हेका घरांत हाडपाचो. हें जर परत जर उरलें जाल्यार पणजेन सुद्दां ह्यो आमच्यो प्रॉपर्टी ह्यो आनी तुमकां दिश्टी पडपाच्यो ना. बिल्डर कोणतो सी पळय, जेन्ना नॅशनल थिएटराचेर येयलें हांव उठलो. हांवें सांगलें आमी 4-5 जाणांनी ऑब्जेक्ट केले. आमी हें एलाव करचें ना म्हणून. आमचें नांव कशें येवं ना ऑब्जेक्शन म्हणून. तेन्ना तो म्हणलो की आमी म्हणलो सरकारा कडेन 15 कोटी मागल्या बांदपाक. हांवें ताका विचारलें 15 कोटी मागले तर खंय आहा तें लेटर आनी सरकाराची कितें रिप्लाय येयला. असलो फोटींग मेयर हांवें केन्ना पळोवंक ना. इन द ओपन हावस तो सांगता सरकारान आमी सरकारान बरयलें म्हणून 15 कोटी मागपाक. अरे 20 कोटी ह्या मार्केटाचे, 35 कोटी येवंक जाय हावस टॅक्स, ट्रेड लायसन्स, बोर्ड लायसन्स, हे पयशे भितर आहात मरे. आतां म्युनिसिपालिटी चलता म्हणून 14 फायनान्स कमिशन पयशे आसा ते मरे. तुमचे कडेन स्मार्ट सिटी आसा, तुमचे कडेन जी सुद्दां आसा. इतकी आसतना तुमी म्हणटा आमचे पयशे ना म्हणून आमी ते विकूंक सोदता म्हणून. आय डोंट अंडरस्टँड.
people of Panjim should wake up and not run after goodies. Show this family their place once for all. पळय ते पणजी एक ओल्ड बिल्डिंग आशिल्ली तशें तेमी केला ते प्रायवेट बिल्डिंग कॉलेप्स म्हणून कित्याक तेमचे दो आहा थिंगा हॉटेल बांदपाक ते देशप्रभू फॅमिली बी रावताले थिंगा नियर ऑपोजिट रोज गार्डन. आनी म्हाका काल खबर मेळ्ळ्या की आयबॉ पळय प्रॉपर्टी आसा अगरवालाची फ्रॉम मायन ओनर फ्रॉम मारगांव. एक बॉम्बे बिल्डर ती प्रॉपर्टी घेवंक सोदता फूल आनी हे बॉम्बे बिल्डराक हेल्प करपाक ते 2 कोटीचे रस्तो बांदून दिवंक सोदता. 2 कोटीचे रस्तो बांदून दिवंक सोदता ते बिल्डराक. आयगांव दोनापावल ऑपोजिट NIO. गव्हर्नमेंट फंडातले काय? गव्हर्नमेंट फंड? Through government funds, I have heard that they want to build a road to help the builder who is going to buy the property. Catcher Paula. हांगा पळय आसा तेमी एडवोकेट अपॉइंट केला सिनियर एडवोकेट इज गिला पळयात. 1 हियरिंग 4 लाख एक हियरिंग आनी कितें ते कॉकटीट कावन्सिलराची केस फायल करपाक. कॉकटीट कावन्सिलरान प्रपोजल घेवंक ना. कॉकटीट 2 जाणां करचे म्हणून इट इज द मेयर हू सेंड अ नोट टू द कमिशनर. मेयर फारीक करून आपल्या बॉल्सांतले CCPचे बॉल्सांत तुम्ही 4 लाख फारीक करून घेतात. 4,50,000 हे पळय डॉक्युमेंट आसा. टोटल अमाउंट कितलो? 4,50,000 फॉर 1 हियरिंग. The other side, they have not paid certain salaries. सॅलरी लोकांक फारीक करूंक ना. कितें चल्लां हिंगा? पणजी लोकांनी पळोवपाचें की फॅमिली राज काबार जावचें म्हणून. फॅमिली राज म्हणटात तुम्ही नाव घेना कोणाचे. ते तुमी सगळे जाणा कोण ते. ना तुम्ही कॅमेऱ्याचे नाव घेत नाही. कित्याक पणजीची फॅमिली राजन कोण आसा? आणि मम्मी डॅडी आणि राजपूत. हय तुम्ही नाव घेता आम्ही बरयतले कशे. आपण मला नाच म्हणटाले तुम्ही. गमलें न्हू. कोण रे आम्ही रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसा मम्मी जेनिफर मोन्सरात, बाबूश मोन्सरात आणि रोहित मोन्सरात फॅमिली जाल्ला. आणि यांचो हिडन एजेंडा हो आता लोकांक हळूहळू कळपाक लागला. हो आम्ही स्टॉप करता म्हणून आमकां उलोवपाक दिना. आमी मिटिंगेक उलयता म्हणून आमकां उलोवपाक दिना. काल मेयराची तुम्ही पळयल्यार विचित्र वागणे. तो तेकाच खबर ना बाबा आपली मिटींग हँडल करता काय कितें करता काय म्हणून. अशे तरेचे आमी मेयर फर्स्ट टायम पळयला. कितकेशेच मेयर जावन गेले म्हणून अनएक्सपिरियन्स मेयर हो हाडून जो बसयला पळय हो पणजे खातीर घातक आसा. आज आमी पळयला प्रत्येक एजंडाचेर नवे 2 क्लार्क 3 क्लार्क 2 क्लार्क म्हणजे ह्या पणजेच्या आमदारान जो मारुतीच्या देवळा सकयल रावन पणजे लोकांक इलेक्शना पयलीं उतर दिल्लें की आपूण देवाचो शपथ घेवन सांगता की तुमकां घरा घरान आपूण जॉब दितलो. आनी तो 2.5 वर्सां तो फेल जालो म्हणून हाडटा त्या म्युन्सिपाल्टीन डेली काल जेवता 2 क्लार्क. तुवें फाटल्या खेपेक आनी कितके 10 सुपरवायझर अशें करून परत तुवें हाडटा. आनी पगार घालपाक पयशे ना. आसा ते स्टाफाक काल तुमकां स्टाफानूच सांगला की दिवाळी जाली तरी आमकां पगार मेळना म्हणून. अशी परिस्थिती आसतना हे फक्त तांकां दाखोवपाक हाडटा आनी टेम्पररी हाडून घालता. लोकांनी सावध जावंक जाय बाबा हो टेम्पररी पोस्ट हो तुमकां फिक्स जावपाक खूब डिफिकल्ट. तेन्ना तुवें सावध जायात. तुका फक्त तो उतर दिना घरा घरान जॉब दितलो म्हणजे दाखोवपाक फिगर मागीर पळय आपणे इतके जाणांक दिले म्हणून हे दाखोवपाक तो हाडटा आनी म्युन्सिपाल्टी कित्याक म्युन्सिपाल्टी तेजी प्रायवेट लिमिटेड जाल्ली आसा. ही तेजी स्वताची जाल्ली आसा म्युन्सिपाल्टी हाडटा आनी व्हरता. हेजेर कितें आमी उलयता म्हणून आमकां ते उलोवपाक दिना. आनी एजंडा असो घाई सारकी म्हणजे तेका काल दिवाळी जाली दुसरे दिसांनी कोण येवचे ना मिटिंगेक. आमी कोण येवचे ना आनी आमकां जाय अशें एजंडा पास करतले म्हणून. आमी एजंडा वॉकआउट सुद्दां करूं पूण बाकीचे जे आमचे जे एजंडा आमी केला आमी लेटर दितले की हेका आमचे ऑब्जेक्शन आसा म्हणून. थिएटर आसा ती एरियावर वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून थिएटर आसा पळय ती एरिया वर्ल्ड हेरिटेज म्हणून ना ती कमर्शियल एरिया. एक्चुअली आमची आसले थिंगा मल्टी पे पार्किंग करपाक थिंगा. हांव मेयर येतना आमी डिसायड केलें मल्टी पार्किंग थंय आमी बांदचें म्हणून. थंय बांदलेले एंटायर दॅट एरिया प्रॉब्लेम विल सॉल्व.
तीन प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाचो. तांकां जाय विकपाक पयशे करपाक. लीज होल्डर कोण राव हा लीज होल्डर कोण हय कॅन्डिडेट आसा एक गमलें न्हू गोडी तेजी आनी फॅमिली 4-5 आसतले 4-5 जाणांचे हियरिंग घेवपाक कितको टायम लागता आनी ओनर आसा एक CCP. सो हे आमचे कमिशनर जॉब पळय कॉन्स्टिट्युशनल बॉडी जज म्हणून बसतलो ताका कितके टायम लागतले 10 विटनसीस आसा कितके म्हयन्या भितर काबार जावता ताका कशें स्वप्न पडलें की 5 वर्सांनी 10 वर्सां लागतले म्हणून ही केस काबार करपाक. टेनंट एक 10 टेनंट काय ना नॅशनल थिएटराचो जज सगळ्यांक सांगू शकना आणि ओनर CCP एक. सो तुमीच सांगात माय मिडिया फ्रेंड तुमी सांगात कितको टायम लागतलो एक 10 लोकांची हियरिंग घेवपाक. हे सगळे गेम प्लॅन केल्ले आसा आनी आमी जाणा कोण कोण इन्वॉल्व जाले टायमार आमी एक्सपोज करतले सगळे केल्यार मागीर आनी आमकडे एम्युनेशन आसना न्हू. कोण कोण थिंगा CCPन इन्वॉल्व आसा कोणे हाडला तांकां सगळी म्हायती आसा ते टायमार काडटले. उदय बाब Good morning. तुम्ही महापौर असताना ते शॉपा जावपाच्या सगळे कितें कितें आपल्याला कळलं तेन्ना कित्याक तुमी काय आवाज करूंक ना. हांवें आवाज नाय करूंकूच दिवना न्ही त्या खातीर हांवें ते पळय जो कोण लीज होल्डर आसा तो आमच्या फुड्यान आयलो सुरेन बाबा फुड्यान सुरेन मेयर आसता तेज्या फुड्यान आयलो टॉनी मेयर आसता तेज्या फुड्यान आयलो येतीन आसतना आयलो सगळ्यांच्या फुड्यान तो सगळ्यांच्या फुड्यान आयलो आनी प्रपोजलां घेवन येतालो की आपल्याक अमकें दिया आमी तुमकां अमकें दिता म्हणून म्हणटा कितली दिता म्हणलें अंडर टेबल ते एमावंट करोडांनी एमावंट आतां आमकां कशें कळटलें कितके करोड तांकां दिता क्लोज तुका जालें न्ही क्लोज एमावंट म्हणटो हांव तुका स्टेटमेंट दिता न्ही म्हाजो आमकां सांगलें तेणें क्लोज एमावंट तुका दिता म्हणून पूण आमी तेंचें आयकूंक ना कित्याक ती प्रॉपर्टी आमची स्वताची न्ही ही CCPची लोकांची लोक टॅक्स पेयर आसा लोकांची ती आमी सांबाळून दवरूंक जाय. अशी जर आमी प्रॉपर्टी एक जर आमी जाता डिस्पोज करपाक लागले फाल्यां ती CCP उरतली खंयची फाल्यां प्रायवेट लिमिटेड म्हणून ताका नांव हाडचें पडटलें बोर्ड आमकां काडचो पडटलो आतां. आता कितले दिले आसतले आतां ते तुमी तांकां विचारा न्ही कितले दिले आसता कशें मेळटलें आमकां दिल्या? पूण डील आमकां जी ऑफर आसतली तशीच आतां ऑफर आसा रेट वाडत वतली आतां. 2007 तेंचो हे काबार जाला टेनन्सी रायट 2006 का 7 सोंपलो आनी तो जाणा की आपूण ती केस लडोवंक शकना म्हणून कित्याक ताका ट्रेड लायसन कितें सगळें दिवंक जाय आमी तेजे ऑटोमॅटीक ते सगळें कॅन्सल जाले. थिएटर बंद आसा इतकी वर्सां थिएटर इन फंक्शन ना ते थिएटर बंद आसा इतकी वर्सां तो जाणा आपूण म्हणून तो ऑफर घेवन येतालो न्ही. आमी कमिशनराक तेंच सांगलें तूं बाबा घे हियरिंग 2 महिने 3 महिने जावनी तुका कितें डिसिजन आसा तें दी तूं तुजेर कार्ड दाखय तुका ताका यूज करून घेता हे कमिशनराक आनी तो एजंट जाल्या भशेन ते वागता. अरे तू गव्हर्मेंटाचो येदो व्हडलो क्लास 1 ऑफिसर ग्रेड 1 ऑफिसर तुवें तुजें डिसिजन घेवंक जाय फर्म डिसिजन तूं एज अ जज म्हणून तुवें बसून हें घेवंक जाय तूं धाडटा कॉम्प्रोमायजाक आनी काल आयटम नो 1 तो वाचलो मेयर आपले जालें पास आयटम 2 पास आनी खंयचो काय तो आमकां उलोवपाक रायट आसा आमी लोकांक आमी इलेक्टेड हे आमकां तूं उलोवपाकूच दिना. अशी मिटींग आमी केन्नाच पळोवना अशी जो बिहेवियर ऑफ मेयर आनी तो ज्या तरेन तेणें मिटींग कंडक्ट केल्या आमी केन्नाच ते पळोवना. पणजेकारांचे दुर्दैव सारखे पणजेकारांक आतां सावध जावंक जाय बाबा पळोवंक जाय हे जर फुडें जर परत जर ते निवडून आयले हे लोक जाल्यार फुडें टुंगी म्हणटा ते दिश्टी पडची ना तुमकां सारकी. इतली वर्सां पेंडिंग कित्याक होतो इशू कोर्टान इशू न्हू तेणें जेन्ना तेजे लीज सोंपलो तेन्ना तो आमी ताका खाली करपाक नोटीस धाडली. नोटीस धाडल्या उपरांत तो अपिलाक गेलो. अपिलाक खूब स्टेजी आसता त्यो अपील बिफोर UD मिनिस्टर आनी खंय खंय अशें करून हें केलें कलेक्टरा कडेन इशू खूब तेंप उरलो तो. मागीर गव्हर्मेंटान पळय आमचो सर्जीत कमिशनर आसलो तेन्ना ताका तेज्या टायमार तेन्नाच ती हँड जाली गव्हर्मेंटानी ती केस आमकां कमिशनर हँड केली आनी संजीतान म्हाका कमिशनर तेन्ना सांगलेलें की आपूण एक रोखडीच 1-2-4 म्हयन्यान हियरिंग घेवन आपूण डिस्पोज करता म्हणून ही प्रॉपर्टी आमकां मेळटली म्हणून इतके तेणें आमकां गॅरंटी सांगलेली कित्याक सगळे डॉक्युमेंट आमच्या फावोर आसा म्हणून. तो जर करूं शकतालो तो कमिशनर जाल्यार हेजे कडेन कित्याक जायना आनी म्हाका दिसता की त्याच खातीर ताका ट्रान्सफर केलो आसतलो तो बेगीन तें करतालो कित्याक तेंची तकल्यो खूब फास्ट चलता रॉकेट सायन्स हेंचे आमच्या पेक्षा खूब ते डबल टिपल तेंचे ह्या बाबतींत ना बाकीचे डेव्हलपमेंटा बाबतींत कांय ना. रस्ते पाड पडले थंय ती तकल्यो वापरना ते रस्त्याक तुमी आतां पयल्या पडले खड्डे पडल्या शेण धापना तो शेण धापून ते रस्ते केल्ले आसा. एक 2-3 दीस जर कंटिन्यू पावस पडत तो व्हांवन वतलो
अडेच वर्सां लोकांक दिसलेले की बरे रस्ते मेळटले पणजेकारां म्हणून अडेच वर्सां तूं रावलो लोकांक दिसले पणजेकारांक बरे रस्ते जातले पयला शेवट पणजेकारांच्या नशिबान हेच आसाचें दिसता म्हाका. Good morning to all of you. We have called for this presser to condemn the administrative and operational lapses, the dictatorial attitude and the wicked agenda of the Montserrat-led ruling CCP panel. Time and again I have said our mayor and the panel doesn't know the primary objective of holding a council meeting, that is to discuss and debate the agenda. For yesterday's meeting, we had the commissioner read out the agenda, and all the mayor was saying was pass. If Suresh said something, okay next. So there was no discussion given. For the previous meeting, in one of the agendas they wanted to pass some work wherein they didn't give us the financial implications. Here they wanted to give some order in the agenda where nothing was tendered. I think it was some advertising, if I'm not wrong, for the garden. Like this, there are a lot of issues which are not going well in the CCP. And if the people of Panjim and Talegaon don't rise up to the occasion, then I think we are going to lose identity very, very soon. So this time they buckle up and do what is in their best interest in the upcoming assembly elections. म्हणजे तूं म्हणटा तुमकां ओपोजिशनाक आवाज करपाक दिना तुमकां त्याला आयकूनच घेयना जाल्यार आतां तुमकां खबरच आसा की सगळे पास जाले म्हणटा तुमी आनी कितें करतले फुडें कितें करतले कितें आसतलो जे आम्ही नॅशनल थिएटर इश्यू लास्ट स्पेशल मिटिंगेन काडलेलो तो काल आमी मिनिट्स पळयला मिनिट्साचेर आमचे सारकें कांय घालूंकूच ना कित्याक ते आतां यूज करता मेजॉरिटी 25 आनी मेजॉरिटी आसा तांकां जाय ते बरयता आतां आमी काल बरयला तर तुमी पळया फुडल्या मिटिंगेन कांयच आसचें ना तांकां जाय ते बरयतले आमकां भंय होच आसा म्हणजे आमकां शेवट वाट पळोवपाची नासतली कित्याक हे तांकां जाय तेच बरयतले मिनिट्स तांकां जाय तेच करतले आमी कितें उलयता ते म्हणून ते उलोवपाक दिना शेवट खंय तरी प्रेस रिकॉर्डिंग करता फाल्यां डॉक्युमेंट प्रेसा कडेन आसतलो म्हणून ते तांकां पयशे म्हणून ते आमकां उलोवपाक दिना न्ही ते एजंडा हाडटा म्हणून आमकां उलोवपाक दिना पास तो वाचता पास अरे हें कितें अशें म्हणून कितें बदल आसता केन्ना पळोवना आमी इतके वर्सां कावन्सिलर आसले जावं आसले खंयच्याच मेयरान आमी सुद्दां आसले आमी प्रत्येका ऑपोजिशनाक उलोवपाक दितालो चान्स मागीर आमी तांकां सांगताले बाबा अशें न्ही तशें न्ही शेवट खंय तरी कन्सेशन जातालें आनी तो आमी मिनिट्सांनी हाडटाले आमी हें अशें न्ही उलोवपाक चान्स दिवूंक जाय लोकशाही जर मागीर तूं आनी कित्याक मिटींग आपयता तूं तुजे 25 कावन्सिलरांक घे आनी म्हाका सांगलें कर तुका जाय तें तुम्ही जर विकपाकूच जर काढला तुमच्या मनात जर आसात तुमकां विकपाचें जाल्यार तुमी करा तें मागीर आमी पळयता न्ही आमकां कोर्ट शेवट आमकां खुबशीं आमी दारां ओपन आसा मागीर गव्हर्मेंट आसा कोर्ट आसा अशें गव्हर्मेंटान शेवट हेंचो जालो कोर्ट आसा न्ही शेवट एक कोर्टाची आमकां अपेक्षा आसा बाबा आमकां खंय तरी न्याय मेळटलो म्हणून आमी ती तयारी दवरल्याच ती आमी करतलेच तेतून कांयच दुबाव ना कितली एरिया आहा ही म्हाका 2700 2700 आनी एक क्वेश्चन आशिल्लो रिगार्डिंग हें मिनीट टिकून आपूण काँग्रेस त्या संदर्भात कितें तसे काँग्रेस कॅन्डिडेट खूप आसा जोयलूय आसात सुनील बाबू आसा हांवूय आसा मिनूय आसा काँग्रेस पार्टीक भितर ठरया न्ही कोणाक कोण आवडटले कितें करतले तें आमी आतांच कडेन सांगतले शेवट तिकेट एकट्याकूच मेळटली आनी कोणाक मेळटली ती आमी सगळे जाण एकट्या जावन आवडटले तुम्ही आता चालू केले डोर टू डोर कॅम्पेन डोर टू डोर आमी पार्टीचें काम आमी सुरू करपाचें आसा पार्टी म्हणून आमी जशें तालिगांव जशें सुरू केलां पार्टीचें काम काँग्रेस पार्टी पळय जशी पणजेन परिस्थिती आसली तशी तालिगांव परिस्थिती आसली पार्टी थोडी वेळ सुरू ना इतकी वर्सां पणजेचो आमदार तो बीजेपीचो सीएम आसलो पार्टीक तेन्ना काम करूंक मेळूंक ना म्हणून आमी पार्टीचें काम घेवन फुडें लोकां फुडें पयलीं वचपाक सोदता
तिकेट मेळटा मेळटा एक पार्टी सगळे एकठांय जावन लोकांक सांगपाक पळय कितकेशे म्हारगाय आसा इश्यू खूब आसा आनी म्हारगाय पळयल्यार तुमी खंय पावल्यात पेट्रोल तरी 5-7 रुपया 15 रुपया देंवयले तरी अजून काय फरक पडूंक ना कित्याक तो रेटूच तेंच्यांनी इतके हाय करून दवरला तो म्हणजे अशें व्हरून खूब दवरप आनी मागीर थोडे देवप तितून कांय फरक पडना सगळी तरेची म्हारगाय वाडलेली आसा गॅस सिलिंडर जावं ते कडधान्य जावं सगळें हो इश्यू आमी लोकांक फुड्यान घेवन वचूंक सोदता आनी तो एखादी प्रोग्राम आमचो एका 8-10 दिसांनी आमचो सुरू जातलो लास्ट कोणी कॅन्डिडेट जाल्यार तुमी एकामेकांक सपोर्ट करता अशें आमी सगळ्यांनी ठरयलां न्ही फाल्यां सगळी बाबा तिकेट मेळ्ळी जाल्यार हांव जे दोगी काम करतलो हें आमी पयलीं ठरयलां शेवट तिकेट काँग्रेस पार्टीन दिवपाची ती एकट्याक मेळटली आनी आमी सगळे जाण एकठांय जावन आमी काम करतलो मिलिंदान सांगलें की ताका तिकेट मेळना जाल्यार उपल इंडिपेंडंट आतां ते मिलिंदाचे तेजे इंडिविज्युअल हे आमी कितें सांगूंक शकता तुमी आतां मिलिंदाचे ते हें करूंक जाय मिलिंद जर उपलाक काम करूंक सोदता जाल्यार आमी ताका फोर्सिबली हाडून हांगा बसोवंक शकना न्ही अरे आमकां काम कर म्हणून शेवट तेजें डिसिजन Thank you.